नमस्ते. श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. यूथ ऑफ GSBचे पूर्ण वीक्षकांकೈ मिगिले हृत्पूर्वक नमन. आयचे टॉपिक जावन आसा बॉडी शेमिंग. एस्पेशली थोडे काळ दुखून निमगे तासांचे मिगिले हे टॉपिका विशयर उलोवंक म्हूण सांगून बॉडी शेमिंग म्हळ्यार एक आमगेले बॉडी पार्ट्सा वयरी कंपेर करचे जेव्हा कॉमेंट करचे हे एक आत्तने केदकी तुकून प्रत्येक स्पेशली हांव सांगता जाल्यार चिल्ले चेडवान फेस केलेले एक विशय एक मिस युनिवर्स तुकून एक लेबर क्लासाचे एक चेल्ली समेत ते तितले वास्ट रेंजान समेत प्रत्येकल्यान एक फेस केलेले कंपेरिंग आवर सेल्फ विथ समबडी एल्स जो कोणी आमगेले वयर एक कॉमेंट करचे तुगेले फॉर एग्जाम्पल हांव मिगेले ओन एक्सपिरियन्स सांगचे जाल्यार कितलीकी सान प्रायर तुकून म्हळ्यार एक तुगेले नांग कितेशी टॉमेटो दवरला वरी दोळ सान तुका भयणा दाटू आसा तुका चिके पत्तळ ना केसू छांट्यान जाला दिसता ना काळी जाल्या चिकेची थोर जाल्यार थोरी सपूर जाल्यार सपुरी कितलीकी चेडवां एक फॉर एग्जाम्पल थोडेची मोडिंबांनी रायली म्हण जाल्यार फंक्शन्सा वच्चे आयकनाची देवस्थाना वच्चे आयकनाची असलेची स्किन कलरारी कसं तुका अम्म गोरी आन गोरो तू इतशी असल पूरय तुगेले अम्मा वरी दिसना तू अन्ना वरी दिसना कोणाला वरी म्हण सांगून असल पुराय भयणांगे लोट कंपेर करचे भावा लोट कंपेर करचे सो दिस बॉडी शेमिंग हॅज बिकम एक पार्ट ऑफ आवर सोसायटी जावन गेला एक कशी कसं तरी वॉट सॅडिस्टीक प्लेजर वन इज गेटींग बाय कंपेरिंग वन विथ अदर म्हाका आनीक एक अर्थ जायना विशय मे बी आमकां आमी ते आनी ते एक हायर लेवला वचून थिंक करूंक आमी स्टार्ट करनी ते आनीक ते बॉडी के बियॉन्ड पळोवच्याक बॉडी बियॉन्ड आशिल्ले ते मन जेवो ते हृदय जेवो ते इंटलेक्ट जेवो पळोवचे अभ्यासू कोण घेयनी आमी सो ते दॅट कूड बी द रिजन अशी आमी प्रत्येकल्या मेळचे भितर तांगेले बॉडी पळोवन बॉडी वयर आमी कॉमेंट करतांची सो वॉट एवर इट इज तांगेले सायड कॉमेंट करतले जनाल सायड आसो बट वॉट वी हॅव टू डू इज आतां सायकॉलॉजीन तूं मेन सांगतांची पर्सनॅलिटी डेवलपमेंट कशी म्हळ्यार हांव खंयचे रितीर हांव थिंक करता आसा हांव कशी फील करता आसा हांव कशी बिहेव करता आसा सो हे येता पर्सनॅलिटी सो हे आमी कशें डेवलप करता फर्स्ट वी हॅव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सेल्स वी हॅव टू बी आमगेले कसं आमकां दिला देवान हें रूप हाजे वयर आमकां कॉन्फिडन्स आसता सो आमगेली हे एक्झिस्टन्स म्हळ्यार हे जस्ट बॉडी लेवलार न्ही हे जस्ट एक आउटर कवर मात्र आमगेले कितलीकी लेयर्स ऑफ एक्झिस्टन्स आमगेले जे मागशे आसा सो हे कितलीकी पावर आमगेले भितर आसा सो ते आमी डेवलप करता आनी फर्स्ट आमकां एक्सेप्ट करता आमकां आमगेले वयरी ते रेस्पेक्ट आसता आमकां आमगेले वयरी ते लव आसता जाल्यार मात्र आमचे क्रिटिसिजम हे एक जगताक आमकां फेस करता म्हण जाल्यार फर्स्ट आमकां एक्सेप्ट करता फर्स्ट वी शूड लव आवर सेल्फ एंड फर्स्ट वी शूड रेस्पेक्ट आवर सेल्स देन वी शूड अंडरस्टँड कसं पुरो आमगेले फॅकल्टीज आसा भितरी हे बॉडी सोडल्यार हे स्किन मात्र आमी इवन दो वी से ब्युटी इज स्किन डीप ब्युटी लायस इन द आईज ऑफ बिहोल्डर हे पुरो सांगल्यार समेत एंड ऑफ द डे ईच वन सफर्स आतां कितलीकी आमगेले हांतू भितर कावन्सिलिंगा येतले जाण मॅक्सिमम पयर 13 इयर्साचे एक चेली पाप तिका सुसायडल टेंडन्सी कसं म्हण भायर वच्चे भितर तेगे स्किन कलरा स्किना विशयी उलयतांची आनी ती तिची केचप बी आसा ते विशय उलयतांची अशी 13, 14, 15 इयर्सा चेडूं पुरो हे फेस करता आसतांची सो आमगेले आनमाल कर्तव्य कसं म्हळ्यार तांगेले भितर भरलेले कसं पुरो आसा कॉन्फिडेंट एक ह्युमन बींग जावका म्हण जाल्यार द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्स कसं जावका म्हण जाल्यार तांगेले भितर कसं क्वालिटी आसा ते सोदून काण आमी ते डेवलप करता ते फिजिकल लेवलार करता इमोशनल लेवलार करता तांगेले इंटेलेक्चुअल लेवलार करता सो कितलीकी पुराय आमकां तांगेले भितर कितलीकी टॅलंट आसता ते डेवलप करूं शिकोवका तांकांची हे बॉडी सोन आमगेले कितलीकी अस्तित्वान तूं कितलीकी पुराय एस आमी डेवलप करता जाल्यार आमगेले ते बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्स कितली इम्पॉर्टंट एक ह्युमन लायफ एक जस्ट आमगे बॉडी पळोवन एक बॉडीचे कलर पळोवन ते शेप पळोवन ते एक जस्ट नांकाचे कान्नाचे आनी दोळ्याचे एक शेप पळोवन आमी ते रडता बसचे वेळा जिवनांत न्ही सो इतले पुराय आज मागशे सुद्दां आमगेले कसं पुराय आमगेले भितर टॅलंट आसा की हे चेडवांक डेवलप करूंक आमी आनमान तांकां प्रोत्साहन दिवका आनी स्पेशली तांणी आयकनातल्यार समेत
तांकां एक कशी पूण मोटिवेशन दिवन कितली हॉबीज आसा कितली स्पोर्ट्स तूं कितकी पुराय वेरायटीज आसा ते पुरे तांकां कसो इश्ट आसा की खंयचे एक एटलिस्ट एक आतां म्युजीक जोवो एक आर्ट जोवो कसं न्ही पूण एक शिकोवचें ते कॉन्फिडन्स येवका तांकां हे जगत फेस करचें हांव आय कॅन अचीव एनीथींग इन दीस वर्ल्ड आय एम केपेबल ऑफ दॅट म्हूण सांगून ते कॉन्फिडन्स दिवचें आमी चेडो आमकां दिवका आनी आमी तशी आसूं का फस्ट पेरंट्सांनी तशी आसूं का खंयचेय जाल्यार समेत कसं फेस करचे ते एक धैर्य आमगे भितर आसता केन्नाय देव आमगे लोटू आसा थँक्यू